लोकसभा आणि विधानसभेत बायलांक 33% आरक्षण दिवपी नारी शक्ती वंदन विधेयकाचेर लोकसभेत चर्चा। आदले सरकारान जमले ना ते नरेंद्र मोदी सरकारान करून दाखयले, मंत्री स्मृती इराणी उलयल्यो। चंद्राच्या दक्षिणी ध्रुवाचेर चंद्रयान 3 चे यशस्वी सॉफ्ट लँडिंगा खातीर राज्यसभेत इस्रोचे वैज्ञानिक आणि इस्रो उर्बा दिवपी नरेंद्र मोदी सरकाराची तोखणाय केली। मानवी मूल्यां राखपा खातीर आंतरराष्ट्रीय समुदायान मुखार सरचो। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांचो 28व्या आशिया प्रशांत राष्ट्रीय मानवाधिकार परिशदेच्या उक्तावणाक उलो। कॅनडान वास्तव्य करपी मूळ भारतीय नागरिक आणि विद्यार्थ्यांक भारत सरकारान दिल्ली सादूरकायेची शिटकावणी। कॅनडान भारतीय राजनीतिज्ञ आणि नागरिकांक हल्ल्याचो धोको। गोंयांत चवथ मोठो उत्साह आणि उमेदीन 1.5 दिसांच्या गणपतीचे भावपूर्ण गजरान ढोल ताशे शामेळ घुमटाच्या तालार आयज सांजे जाले विसर्जन। ऑक्टोबरा सावन भारतान सुरू जावपा आशिल्ल्या ICC एका दिसाच्या आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळाच्या संवसारीक वस्तादपण सर्तीचे एंथम गिताचे जाले उक्तावण। आता खबरो विस्तारान। संसदेच्या 5 दिसांच्या खासा सत्रान आयज 3ऱ्या दिसा लोकसभा आणि विधानसभेत बायलांक 33% आरक्षण दिवपी नारी शक्ती वंदन विधेयक लोकसभेत चर्चा आणि मान्यताये खातीर मांडले। कायदो मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हांणी हे विधेयक चर्चे खातीर मांडटना विधेयकांतल्यो तरतुदी स्पश्ट केल्यो। 15 वर्सां खातीर हे आरक्षण लागू आसतलें आणि सुवातांनी वाड जाता तसो बायलां खातीर आरक्षीत सुवातींचो आंकडो वाडटलो। मतदारसंघाचे सुधारीत परिसीमेन पुराय जातनाच हे आरक्षण लागू जातलें अशें तांणी स्पश्ट केलें। दिल्ली विधानसभेतूय बायलां खातीर 33% आरक्षण लागू आसतलें अशें केंद्रीय कायदो मंत्री मेघवाल हांणी स्पश्ट केलां। आर्टिकल 239 उसमें हम एक 239AA जोड़ रहे हैं, जिससे नेशनल कैपिटल दिल्ली की असेंबली में महिलाओं के लिए 33% सीट का रिजर्वेशन सुनिश्चित होगा, जिसमें 330 आर्टिकल जो संविधान का है उसमें 33A एक हम सेक्शन जोड़ रहे हैं, आर्टिकल जोड़ रहे हैं, जिसके अनुसार महिलाओं के लिए लोकसभा में 33% आरक्षण होगा। लोकसभा में ये बहुत बड़ा कदम है अध्यक्ष जी। और तीसरा संशोधन बिल के 4 के अनुसार संविधान के आर्टिकल 332 के बाद एक नया आर्टिकल 33A जोड़ा जा रहा है, जिसके अनुसार महिलाओं के लिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 33% सीटों का प्रावधान हम करने जा रहे हैं। और जो चौथा एक क्लॉज है 5, उसके अनुसार संविधान का आर्टिकल 334 के बाद एक नया आर्टिकल 33A जोड़ा जा रहा है, जिसके अनुसार महिलाओं के लिए ये आरक्षण जो आज ये सदन चर्चा के लिए ले रहा है, ये आरक्षण 15 सालों के लिए प्रभावी रहेगा। 15 सालों के बाद अगर इसको बढ़ाना है तो ये संसद ही तय करेगी, ये संसद को अधिकार रहेगा। आज की सरकार जब ये अधिनियम लागू होगा तब के बाद 15 वर्षों तक महिलाओं को रिजर्वेशन गारंटी करती है, मोदी की गारंटी है। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी का प्रस्ताव आप पढ़ें तो उनका प्रस्ताव ये था 2B और 3B में कि no seat shall be reserved for women in SC/STs in the 3rd general election, no seat shall be reserved for women in the 3rd general election। कांग्रेस का प्रस्ताव था कि 10 साल औरतें मेहनत करें, लेकिन 15वें साल में आपका अधिकार आपसे छीना जाएगा। आज मैं अभिनंदन करती हूं प्रधानमंत्री जी का, हमारे न्याय मंत्री का, जिन्होंने कांग्रेस की इस अभिलाषा को निराश किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ मैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के समर्थन में खड़ी हुई हूँ।
अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी इस बिल का समर्थन करती है। हमें इस बिल के पास होने से खुशी है। आदली सरकारां बायलांक राजकीय आरक्षण दिवंक अपेक्षीत थारली, मात मोदी सरकारान ते शक्य केलें। विरोधी पक्ष या विधेयकाविशीं गैरसमज पाळतात आनी तेच बरोबर विधेयकाचे श्रेयूय घेवंक सोदता अशी टिका बायलां आनी भुरग्यां कल्याण मंत्री स्मृती इराणी हांणी केली। काँग्रेस पक्षाच्यो फुडारी खासदार सोनिया गांधी हांणी पक्षाचे वतीन विधेयकाक तेंको उक्तायलो। अनुसूचीत जाती आनी जमाती वर्गाक हें आरक्षण बेगीन लागू करचें अशें तांणी मागलें। लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांनी बायलांक 33% आरक्षण दिवपी नारी शक्ती वंदन विधेयक संसदेन चर्चा आणि मान्यताये खातीर आयला। बायलांक तांचो न्याय हक्क दिवपी आणि तांचे तांकीची दखल घेवन तांचे राजकीय फुडारा खातीर उर्बा दिवपी ह्या विधेयका खातीर वेगवेगळ्या मळावेल्या नामनेच्या बायलांनी खोस उक्तायल्या आणि मोदी सरकाराची ह्या पावला खातीर तोखणाय केल्या। भारतीय होने के नाते, एक नारी होने के नाते बहुत ज्यादा आशा है मेरे दिल में कि जिस बदलाव के लिए हम रुके थे वो आज आ चुका है और हमारा कल और भी बेहतरीन होगा। जैसे कि मुझे ये बहुत ही बड़ा दिन है कि मैं जिस दिन ये बिल पास हुआ उसी दिन हम आए हैं, हमें मौका मिला और बहुत ही ग्रेट एक्सपीरियंस था। मैंने अंदर से देखा, हम पहले टीवी में देखते थे और इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए औरतें और मेन को, जो कि अभी हो रहा है और हमारा इंडिया ग्रो कर रहा है। आज जी वुमेन रिजर्वेशन बिल यहाँ पे निकला है, उसकी बहुत बहुत खुशी है क्योंकि एक बहुत अच्छा कदम उठाया गया है औरतों के डेवलपमेंट के लिए, एम्पावरमेंट के लिए, और उसको बहुत मोटिवेट करता है। राजनीति में हमारी महिलाएं जाएं, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। हमें रिजर्वेशन मिले, हमारी बातें सुनी जाएं। और नई पार्लियामेंट बिल्डिंग देख के भी बहुत खुशी हुई क्योंकि बहुत ही प्यारी बिल्डिंग है, बहुत ही प्यारा हमारा इतिहास, हमारा कल्चर, हमारे ट्रेडिशन सारे बहुत अच्छे से यहाँ पे दिखाए गए हैं, तो बहुत खुशी हो रही है आके। बहुत अच्छा लगा। हम लोग काफी सारे एरियाज में गए, इनके आर्ट्स एंड कल्चरल सेंटर में गए, एंड टुडे इज ऑल्सो अ हिस्टोरिक डे बिकॉज द वुमेन्स रिजर्वेशन बिल इज बीइंग पास्ड इन द पार्लियामेंट, व्हिच आई थिंक इज अ ह्यूज डेवलपमेंट फॉर women, their empowerment and the inclusion of women from all walks of life in the law making process in this country. संसदेच्या 5 दिसांच्या खासा सत्रांत भारताचे चंद्रयान-3 मोहिमे सकयल चंद्राच्या दक्षिणी ध्रुवाचेर विक्रम लँडराच्या यशस्वी सॉफ्ट लँडिंगा खातीर इस्रो आनी मोदी सरकाराक परबी दिवपी थाराव आयज राज्यसभेत मांडलो। भारताच्या अंतराळ मळाचे हे नवे पर्व। भारताचे वैज्ञानीक आयज खंयचीय गजाल साध्य करूंक शकता हें इस्रोन सिद्ध केलां अशें राज्यसभेचे सभापती उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी थारावे विशीं उलयतना सांगलें। Catapulted the nation onto the global center stage. From Chandrayaan missions to the moon, Mars, orbital mission Mangalyaan, and Aditya L1 solar exploration, India has shown to the world that the sky is not the limit, it is just the beginning. राज्यसभेन सरकार पक्षाचे फुडारी केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्देग मंत्री पियुष गोयल हांणी चंद्रयान मोहीम यशस्वी केल्ले खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाची तोखणाय करतना इस्रोची बायलां वैज्ञानीक आणि स्त्री शक्तीची तोखणाय केली। उनकी क्षमता के ऊपर उनको बधाई देते हुए आगे के लिए, आगे की चुनौतियों के लिए उनको तैयार किया, उनका आत्मविश्वास बढ़ाया, उनको प्रोत्साहित किया। मैं समझता हूं वो जो चित्र है वो देश के 140 करोड़ लोगों के जहन में, उनके दिल में, उनके मन में बस गया है। नव्या संसद भवनात सुरू जाल्ल्या संसदीय कामकाजाविशीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी खोस उक्तायल्या आनी संसदीय कामकाजान दर्जात्मक सुदारणेचो विश्वास उक्तायला। कालचो दीस आमचे लोकशाये खातीर भोव म्हत्वाचो थारला। नवे संसद भवन राष्ट्रा खातीर आमचे परिवर्तनकारी शासनात नेट आनी बळगे दितले। राष्ट्रा खातीर आमच्या समर्पणात आनीक वाड करतले असो विश्वास प्रधानमंत्र्यांनी संदेशान उक्तायला। हांणी आयज नवी दिल्लींतल्या विज्ञान भवनान 28व्या आशिया प्रशांत राष्ट्रीय मानवाधिकार माचयेचे द्विवर्सुकीय परिशदेचें उक्तावण केलें। 2 दीस ही परिशद चलतली। राष्ट्रीय मानवाधिकार वैश्वीक
थारावाचे सार्वभौम घोषणेचे 75व्या वर्षपूर्तीच्या निमतान तसेच मानवाधिकार संस्थेचे आणि पॅरिस नेमाचे 30व्या वर्षाच्या पूर्ती निमतान ही परिषद जाता. पर्यावरण आणि हवामान बदल हे पोट संकल्पनेचेर ही परिषद जातली. परिषदेन उद्देग आणि मानवाधिकार, पर्यावरणीय स्थिरता या विशयांचेर चर्चा सत्रां जातली. मानवी मूल्यां राखपा खातीर आंतरराष्ट्रीय समुदायान मुखार सरचो असो उलो राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी ह्या वेळार मारलो. It was then India's representative Hansaven Mehta, a disciple of Mahatma Gandhi and freedom fighter, who suggested changing it to all human beings are born free and equal. Thoughts were also critical in shaping the draft of the Universal Declaration of Human Rights. He influenced the human rights discourse. It was under his influence that the notion of human rights came to be expanded from basic necessities of life. आता घेऊया एक लहानसो विसव. The only show live on Indian television. A show for all you needs to know about your furry and feathery friends. An insight into the lives of your pets with the nation's top experts. Anecdotes and incidents to warm your hearts. Stories of hope and bonds. No place for any ifs and buts. Mythbuster. Come, be a part of weekly Pet Carnival. The one and only best friend forever. शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास में यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटीड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या ऐड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। गोंयांत चवथ व्हडा उत्साहान आनी उमेदीन चल्ल्या. 1.5 दिसाच्या गणपतीची आयज पंचम. पंचमीक सकाळी नवे पीक माटोळेक बांदता. उपरांत नव्या भात पिकाच्या नव्याच्या पायसाचो गणपती नैवेद्य दाखयता. शेता भाटांनी भरपूर भात पिकचे, लोकांक पोटाक खूब मेळचे म्हूण गणपतीचो भावीक आशिर्वाद मागता. 1.5 दिसांच्या गणपतीचे पंचमीक सांजे विसर्जन जाता. ढोल, ताशे, शामेळ, घुमटांचो नाद, फोगाच्या गडगडाटान विसर्जनाच्यो मिरवणुकेत वयतात. पणजे महापालिकेन गणेश विसर्जना खातीर सगळे तरेची वेवस्था केल्या. विसर्जन आमचे प्लॅटफॉर्मचा जे गणपती विसर्जन करतात त्या खातीर आमची पूर्ण तयारी जाल्लेली आहे. बेजिकली हांगा ह्या स्पॉटार एम.व्ही. नगरार आमी वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, PWD, इलेक्ट्रिसिटी, बाकीचे सगळे डिपार्टमेंट मेळून आनी खास करून महानगरपालिका हेतून मोठो वांटो उबारता आनी पूर्णपणे डेकोरेशन म्हण जावं जे क्लीन करपाक प्लेस आसा सगळो केल्लो आसा आनी आयज 1.5 दिसाचे गणपती पायता त्यामुळे हे जाल्लेले आसा. पूर्ण तयारी जाल्लेली आहा. त्याच बरोबर आमी महानगरपालिका म्हणून आनी पणजेन बाकीचे जे स्पॉट्स आहा से फॉर एग्जाम्पल साखळ्या कडेन ओल्ड पाटो ब्रिज आसा थंय एक नवो स्पॉट फाटले कोवीड काळांतल्यान आमी स्टार्ट केल्लो आसा महानगरपालिकेन. परत साथ मेळटा महापौर जे रोहित मोन्सेरात, डेप्युटी मेयर संजूबाब आमदाराचो बरो सपोर्ट मेळटा आनी आमी फेरी पॉयंट जो आसा मेन ज्या जाग्यार पणजेंतले मॅक्झिमम गणपती थंयसर विसर्जीत जाता तो स्पॉट रेडी केल्लो. रायबंद्रा आसात असे वेगवेगळे स्पॉट्स महानगरपालिकेन इनिशिएटीव घेवन हे केल्लेले आसा. घरगुती चवथीचे परबे वांगडा गोंयांत सार्वजनीक गणपती मोठ्या प्रमाणात उत्सव स्वरुपान मनयता. दिवचलच्या सार्वजनीक गणेश उत्सवाक अंदू 45 वर्सां जाता. दर वर्सा हो उत्सव एक भौशीक संदेश दिता. ह्या वर्सा किल्ल्याच्या स्वरुपान देखावो आनी सजावट केल्या. आमचे इतिहासीक किल्ल्याचे दायज आनी पोरण्यो वास्तू सांबाळच्यो असो संदेश दिवचल सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळान हो देखावो आनी कलाकृती वरवीं दिला.
आणि काश्मीरान अनंतनाग वाठारांत सुरक्षा दळाची आतंकवाद्यां आड सुरू जाल्ली चकमक 7 दिसां उपरांत थांबली. सुरक्षा दळांनी लष्कर-ए तैयबाच्या एका कमांडराक मारला, ताची कूड मेळ्ळ्या आनी एका आतंकवाद्याक मारला, ताच्या कुडीचो सोद चालू आसा. चकमक बंद जाली तरी पुराय वाठार उस्तून तो सुरक्षीत आसा म्हणपाची खात्री करपा खातीर अजूनय सोद मोहीम सुरू आसा अशी माहिती जम्मू आणि काश्मीराचे एडीजीपी विजय कुमार हांणी खबरां माध्यमांक दिल्या. अभी तक उजेड़ खान एलईटी कमांडर का बॉडी मिल गया, उसको रिट्रीव भी कर लिया हम लोग. एक डेड बॉडी मिलिटेंट का और दिख रहा है. सर्च ऑपरेशन अभी जारी रहेगा क्योंकि अब बहुत सारे एरिया खाली है, ब्लाइंड सेल है, उसको इकट्ठा करके डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा. और तीसरा डेड बॉडी मिलिटेंट का भी नहीं मिला है, उसको भी हम खोज रहे हैं. किसान सन्मान निधी येवजणेक जोडिल्ल्या सगळ्या शेतकारांक किसान क्रेडिट कार्डाचो लाभ मेळचो म्हूण केंद्र सरकार 1 ऑक्टोबरा सावन हर घर किसान कार्ड हो डिजिटल उपक्रम सुरू करता. केंद्रीय शेतकी कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांचे हजेरेन हे विशीं डिजिटल ऑनलायन पोर्टल आणि हवामान सुचोवणी डाटा नेटवर्काचें उक्तावण जालें. किसान क्रेडिट कार्ड सकल शेतकार, दूधकार, नुस्तेमारांक 3 लाख रुपया मेरेन अल्प मुजत रीण मेळूंक शकता. ही मोहीम यशस्वी करूंक बँको पुराय सहयोग करतल्यो अशें उतर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी ह्या वेळार दिलें. But I was more concerned about the regional rural banks, which are partly owned by the states, partly owned by sponsor banks, and their digitization, computerization. Therefore, if they didn't have it, extending phone bank facility, banking facility on the phone, not the phone banking of the UPA era. So, for banks to produce internet banking facility, unless their computerization happens, it won't work out. शेतकार, दूधकार तशेंच नुस्तेमारांकूय किसान क्रेडिट कार्डाचो लाभ मेळटलो. शेतकारांक आर्थीक आदार दिवपाची प्रक्रिया आनीक पारदर्शक आनी कार्यक्षम जातली अशें शेती आनी शेतकार कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर हांणी सांगलें. बड़ा काम एक क्षेत्र में हो जाएगा और हर किसान जो इसकी पात्रता रखता है उसको अपनी पात्रता के अनुसार 3 लाख रुपए तक की ऋण स्वीकृति अल्पकालिक ऋण के रूप में होगी. किसान ऋण पोर्टल कृषि विभाग, पशुपालन, मत्स्य पालन, डेयरी विभाग और नाबार्ड, आरबीआई सब लोगों के समन्वय से मिलकर ये विधा तैयार हो गई है. बिन्स मैनुअल का भी विमोचन संपन्न हुआ है. कॅनडान यो वच करपी वा वास्तव्याक आशिल्ल्या मूळ भारतीय नागरिकांक भारत सरकारान सादूरकायेची शिटकावणी दिल्या. कॅनडान भारतीय नागरिकां खातीर असुरक्षीत परिस्थिती आशिल्ल्यान भारतीय नागरिकांनी आनी विद्यार्थ्यांनी जतनाय घेवची अशें सरकारान शिटकावणेंत म्हळां. कॅनडांतल्या भारत विरोधी कारवायाक विरोध करपी राजनितीज्ञ आनी भारतीय नागरिकांचेर हल्ले जावंक लागिल्ल्यान भारत सरकारान ही सादूरकायेची शिटकावणी दिल्या. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. The only show live on Indian television. A show for all you needs to know about your furry and feathery friends. An insight into the lives of your pets with the nation's top experts. Anecdotes and incidents to warm your hearts. Stories of hope and bonds. No place for any ifs and buts. Mythbuster. Come, be a part of weekly Pet Carnival. The one and only best friend forever. विसोपरान येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. भारतान जावपा आशिल्ल्या आयसीसी एका दिसाच्या आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळाच्या संवसारीक वस्तादपण सर्तीचे एंथम गिताचें आयज उक्तावण जालें. नामनेचो अभिनेतो रणवीर सिंग आनी संगीतकार प्रीतम हांची ही कलाकृती आसा. दिल जश्न बोले हे एंथम गीत आयज सावन भौशीक जालें. 5 ऑक्टोबरा सावन भारतान सुरू जावपा आशिल्ले संवसारीक क्रिकेट सर्तीन 10 पंगड वांटेकार जातले. तातूंत 5 आशियाई आनी 5 बिगर आशियाई पंगडांचो आस्पाव आसा.
भारताचो पंगड रोहित शर्माच्या फुडारपणान मैदानात देंवतलो. ISL फुटबॉल खेळा सर्तीची 10वी आवृत्ती फाल्यां सावन सुरू जाता. कोचींतल्या जवाहरलाल नेहरू मैदानाचेर केरळा ब्लास्टर्स FCR बंगळुरू FC हाचे मदीं उक्तावणाचो खेळ जातलो. अंदू ISL खेळा सर्तीन 12 पंगड वांटेकार आसा. शुक्रारा FC गोवाचो हैदराबाद FCR खेळ जातलो. आय लीग सर्तींतले कामगिरीचे दर्जो वाडिल्ल्यान ISLांत पाविल्लो पंजाब FC ह्या पंगडाचे सगळ्या मुखार आव्हान आसतलें. सांजे 8 वरांचेर खेळ सुरू जातलो. शेनवारा सावन दर दिसा 2 खेळ जातले. आतां कोविडा विशीं खबर. गोंयांत कोरोनाचे दिसपट्टे केशीचो आंकडो शुन्यावेल्यान परत एकदां एकाचेर पावला. 24 वरांत एकूय नवो दुयेंती नोंद जावंक नासलो तरी राज्यांत सक्रीय 6 केशी आसात. भलायकी खात्यान दिल्ले म्हायती प्रमाण एकूय नवो दुयेंती इस्पितळांत दाखल जाल्लो ना. एकाय दुयेंतीच्या मरणाची नोंद ना. गोंयांत आयज मेरेन एकूण 28,74,000 वयर कोविड रोधक वाशिनाचे डोस दिल्यात. आतां पळोवया आयचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 30.4°C जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 23°C इतलें नोंद जालां. आतां खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट पळोवया मुखेल खबरो. लोकसभा आणि विधानसभेत बायलांक 33% आरक्षण दिवपी नारी शक्ती वंदन विधेयकाचेर लोकसभेत चर्चा. आदले सरकारांक जमले ना ते नरेंद्र मोदी सरकारान करून दाखयले. मंत्री स्मृती इराणी उलयल्यो. चंद्राच्या दक्षिणी ध्रुवाचेर चंद्रयान 3चे यशस्वी सॉफ्ट लँडिंगा खातीर राज्यसभेन इस्रोचे वैज्ञानीक आनी इस्रोक उर्बा दिवपी नरेंद्र मोदी सरकाराची तोखणाय. मानवी मुल्यां राखपा खातीर आंतरराष्ट्रीय समुदायान मुखार सरचो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांचो 28व्या आशिया प्रशांत राष्ट्रीय मानवाधिकार परिशदेच्या उक्तावणाक उलो. कॅनडान वास्तव्य करपी मूळ भारतीय नागरीक आनी विद्यार्थ्यांक भारत सरकारान दिली सादूरकायेची शिटकावणी. कॅनडान भारतीय राजनितीज्ञ आनी नागरिकांक हल्ल्याचो धोको. गोंयांत चवथ मोठा उत्साह आनी उमेदीन 1.5 दिसाच्या गणपतीचे भावपूर्ण गजरान ढोल ताशे शामेळ घुमटाच्या तालार आयज सांजे जाले विसर्जन. पांच ऑक्टोबरा सावन भारतान सुरू जावपा आशिल्ल्या ICC एका दिसाच्या आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळाच्या संवसारीक वस्तादपण सर्तीचे एन्थम गिताचे जाले उक्तावण. इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता. नमस्कार.